आजाद मैदानाला लावलं सगळं देव रे भाई तुम्ही गर्दी करून त्यांना तुम्ही तुम्ही फाटल्यान रावा येवन नी म्हणटा तुम्ही एके सायडीन रावा खंयच्या रस्त्यार कशें रस्तो बंद जातलो रस्त्यार लोक कितले लोक हजारांनी लोक आझाद मैदान हुकुमशाही आझाद मैदानान भितर येवपाक बंद करप म्हणजे हीच डेमोक्रेसी बंद जाता हीच हुकुमशाही ताजेरूच उलयता आमी आझाद मैदानाचेर येवपाक धरतलो मागीर सीसीपी परमिशन आहा केसो कोड ऑफ कंडक्ट लागलाय का अप्लाय केला आमी ऑलरेडी प्रॉब्लेम कितें आसा आमी आमदार वचपाचें न्ही हांगाचे गोंय सोडून वचपाचें ना आमी फाल्यां आमी सरकारान आसात आमी चलून आनी कोणाक आझाद मैदान आझाद करो 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 मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है जीतेगा भाई जीतेगा इंडिया जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा इंडिया जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा इंडिया जीतेगा अब की बार इंडिया सरकार 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 बड़ा आझाद मैदानार वचपाक कोणाक तुमी आडोवपाक शकना आमी हांगा प्रोटेस्ट किंवा मोर्चा प्रेस एड्रेस कोते बादिंगा गरज ना आमी चेरार बसता आमचो प्रोग्राम आझाद मैदानार वचपाक आमकां परमिशन जाय सरकाराचो शिगमो पळोवपाक परमिशन जाय सरकाराचो शिगमो पळोवपाक परमिशन जाय शिगमो केला म्हण तुमी हांगा आझाद मैदानार सांजचे पुलिसांक तुमी लोकांक हांगा येता तांकां परमिशन जाय काय म्हण विचारता आमी आतां चेरार बसता सांजच्या प्रोग्रामा खातीर ही डेमोक्रेसी काय हुकुमशाही चल्ल्या हुकुमशाही रे हुकुमशाही जाल्यार तुमी हुकुमशाहीचे नोकर म्हणून तुमी सरकाराच्या आनी कॉन्स्टिट्यूशन आनी हाका मानना म्हणून मिडियाक एड्रेस करपाक आझाद मैदानार वचपाक मॅडम कोणा सीएमाक मारता फोन ओ मॅडम आझाद मैदान आजाद करो 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 जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है अरे जब जब मोदी डरता
गुंडा चाललाय तुमची गुंडागिरी किती रे ते मामलेदार पळे खंय घालते मॅडम प्रेसाक एड्रेस करपाक परमिशन जाय ओपोजिशन लिडराक म्हणल्यार उरले कितें आमी प्रेसाक एड्रेस घालता कसलो परमिशन जाय प्रेसाक एड्रेस करपाक परमिशन जाय मॅडम आनी सगळ्यांनी आयकचे प्रेस एड्रेस करपाक मॉडल कोड ऑफ कंडक्टान परमिशन ना खंय फक्त मोदीन उलोवंक शकता बीजेपीचे उलोवंक शकता ऑपोजिशनान उलोवप ना आमचे रूल दाखय खंय आसा तो प्रेसाक एड्रेस करपाक परमिशन सांग कितें ते रूल हाडून दाखय खंय आसा तो प्रेस एड्रेस करपाक कित्याक भितर तुम्ही राहू शकता भितर आम्ही राहू शकना कसली ड्युटी आमची ही ड्युटी अरे शिगमोय आसा आमी चेरार बसता वचून थंय सांजचो संविधानान जितलो हक्क तुका दिला थंय उबो रावपाक भितर एकच आमकां आसा सिच्युएशन कशें आउट ऑफ कंट्रोल करपाचें ते तुमचे कडेन शिकपाचें चला कसले प्रेसाक एड्रेस करपाक परमिशन जाय परमिशन ना म्हणला कोणे सांगले तुका परमिशन ना परमिशन प्रेस एड्रेस करपाक खंयचे परमिशन लागता खंयच्या कायद्यान लागता कोड खंय आसा ते बरयल्ले प्रेसाक एड्रेस काढून दाखय आमकां परमिशन प्रेसाक एड्रेस करपाक परमिशन जाय म्हणून नाव सांग मामलेदाराचें आमकां कोण तो Madam, we have to lead from the front. You are not servant of BJP. Election Commission and Code of Conduct जर बरयला की प्रेसाक एड्रेस करपाक परमिशन जाय म्हणून टू इलेक्शन कमिशनान थयला इट दॅट वी आर ब्रीचिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वेर इज इट रिटन दॅट वी कॅनॉट एड्रेस द प्रेस खंयच्या कायद्यान सांगला ते तो पयलीं सांग न्हय की प्रेस एड्रेस करपाक मेळना इलेक्शन कमिशना कडेन उलोवया फोन लाय प्रेसाक एड्रेस करपाक प्रेस एड्रेस करपाक ताजी नाव सांग वर्मा नाही हे कोण मामलेदाराचें नाव सांग Then no, this is not a public meeting. No, the public decorum is there. Otherwise, they are forcing us to sit on the roads here and make a rasta block. Traffic block. So no. How is the peace getting destroyed if you address the press? Get destroyed if you don't. Yes. Boss, this is not an agitation. This is addressing the press. Jointly addressing the press. I am telling you about it, no? This is about that. You are raising a different issue only. You are doing something from your imagination. Boss, this is not an agitation, it is press. Addressing the press. Just speak to the opposition leader also. Hello. Yeah, this is the Bureau of Elections. What stops us to address the press here? No, why do we need permission to address the press as per the model of code of conduct? Do we need any permission? What? Under what provision do we require permission? And they don't want to talk. They are servants of BJP. They are servants of Adani, not only BJP. They are servants of Adani. मामलेदाराचे आयडी कार्ड तरी दाखय मरे आम कशे काढले मामलेदार म्हणून ते गेले पब्लिक गार्डन प्रमोद प्रांगण सगळे कार्यकर्ते आहे ना हे बघ दाखय मीडिया इलेक्शन कमिशन इलेक्शन कमिशनर बीजेपीचो एजंट कसो लागता फ्री एंड फेअर इलेक्शन कशें जातले इलेक्शन करा मरे सारखे ताका परमिशन कोण दिल्या जिमला मरे बीजेपी मरे इलेक्शन तांका दिता नंबर दे अरे मामलेदार ना जाल्या मामलेदार शेंडली मामलेदार कोण आता मामलेदार ना या आम्ही तिथं मामलेदार कोण हाडूंक शकता डिफरेंट ना मरे मामलेदार आयडी कार्ड दाखय म्हणल्यार ना जाली ना तुम्ही उठा बरे मोदले बेश्टे कितें रावले वाटे
राम राज्य मरे फाटल्यानी पुढे लायताचे ताजे रावया सारखे राम हा आमचे वांगडी आणि आमचे अलायन्स पार्टनर सगळे पार्टीचे वांगडी आज आम्ही हिंगा प्रोटेस्ट करपाक आझाद मैदानान सगळे पिसफुली प्रोटेस्ट कोतले आणि प्रेसाक अड्रेस कोतले म्हणून आम्ही एक फुडारपण आमचे आम आदमी पार्टी दुसरे सगळे इंडिया अलायन्साचे पार्टनरान घेतलेले पण आज तुमकां सगळ्यांक दिसलोले हा जे आझाद मैदानाक आमकां आझादी मेळपाक जाय आसली विच इज अ प्लेस टू प्रोटेस्ट एंड इट इज अ प्लेस मार्क टू प्रोटेस्ट पण आज जावं हे पुलीस फोर्स घेवन ही गुंडागिरी हुकुमशाही हो बीजेपीचो सरकार आणि त्याचे सगळे वांगडी आज जी हुकुमशाही देशभर जी चल्ल्या जावं बीजेपी तेंगेले अलाय एनडीए जावं शेजारी सोयरे भाव ईडी भयण सीबीआय आणि सासपाय आयटी हे सगळे मेळून आज ही हुकुमशाहीचो म्हाका दिसता खून केलेलो आहा. इट इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. आणि जेन्ना जेन्ना ऑपोजिशन मुखार सरता या सरकाराक एक्सपोज करपाक आमचेरूय प्रयत्न जाता टू सायलन्स आवर वॉइसीस. आज जे दिल्लीच्या गांवांत जे जालां जावं झारखंडच्या गांवांत इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन दी इंडियाज इंडिपेंडन्स that 2 sitting chief ministers have been arrested and the timing is exactly with the Lok Sabha polls. Aj it is not only the arrest of Arvind Kejriwal but it is the arrest of each and every individual here. आमगे शिमतोरी मुरयला आज म्हाका फाल्यां तुकमू आनी ही दादागिरी आनी ही हुकुमशाही जी बीजेपीचो सरकार ते पयले सुवातेर ऑपोजिशनाक बाय आउट करपाक सोदता. पयलो प्रयत्न करता ते टू बाय आउट दी ऑपोजिशन आनी जोरीतोर हे बाय आउट करपाचे प्रयत्न चलना ते मागीर हे ईडी सीबीआय आयटी तेंगेले शेजारी सोयऱ्यांक धाडटा आनी जोरीतोर तुवें रेजिस्ट केलें ह्या सरकारा विरुद्ध तुवें जोरीतोर तुवें आवाज काडलो जाल्यार मागीर तुका हे जेलींत घालता. तुमकां सगळ्यांक खबर आहा पयच्या दिसाक आमचे काँग्रेस पक्षाचे अकाउंटूय सगळे फ्रीज केले आनी जेन्ना आज एक इलेक्शनाचो माहोल जाला त्या वेळार जेन्ना इलेक्शन जो आमचो आमी आतां उलयले ते कडेन की बाबा वॉट स्टॉप्स अस फ्रॉम अड्रेसिंग द प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच ही आमगेली बंद करपाक ही दादागिरी ही हुकुमशाही बंद जावपाक जाय. आणि आज जरी तो तुम चयल्यार सगळे पक्षाचे विरोधी पक्षाचे सगळे हिंगा आमदार आहाय आमी एकठांय रावन गोंयचे प्रश्न मांडटाय गोंयचे बरें चिंतपाक. आज आमचेरूय जायतो प्रेशर घातलेलो आहा पूण आमी गोंयकारां पासत सदांच मुखार आमी लढटले. जे इश्यू आज पार्लिमेंटी जेन्ना इलेक्शन जेन्ना अनाउन्स केलां आनी हे बीजेपी सरकार आमकां सांगपाक सोदता की तुमी दिव्यो पेटोयात पूण तुमकां तेल मेवचें ना, तुमी उजवाडी घेवन मुखार सरात पूण तुमकां माचीस मेवचें ना. ह्या क्रिकेटी मॅचींत ते बॅट आनी पॅड घेवन मुखार आहाय पूण आमकां बॅट आनी पॅड ना. पूण ह्या बीजेपी सरकाराक हांव सांगपाक सोदता जेन्ना ऑपोजिशनान तुमकां एक्सपोज केला तुमचो बॉल गार्ड एक्सपोज जालोलो आहा आनी हे हो जनता रायट टायमाक रायट बॉल घालून ही विकेट तुमगेली फोडटले. हे इलेक्शनाक दाखोवन दितले कित्याक हे इलेक्शन जे आहा दिस इज अबाउट
the survival of democracy. This is not dictatorship. And what Arvind Kejriwal done to the country is it has united all the opposition members together, irrespective of our party alliances. Today we are together, we will fight together. Aaj ami jenna we are addressing before Ram Rajya जावपाक जाय म्हणून जे बीजेपी घोषणा करता, पण ही दादागिरी दाखोवन दिता हे सगळे रावण राज चलता म्हणून, डिक्टेटरशिप चलता म्हणून. So we are confident that the people of Goa, along with all the opposition MLAs, we will make sure, and the BJP जे आमचे पार्टीचे प्रेसिडेंटान सांगला जे IB report हा, they are sure that they are going to lose. जो candidate तेमी जेन्ना when they announce a candidate, आज किने दाखोवन दिता, हे दाखोवन दिता कि there is no one in the rank and file of the BJP to contest in South Goa. Pramod Sawant had openly declared कि 60,000 मोतान जिखतले म्हणून. आज दाखोवन दिता कि they are on the back foot. हे सगळे announcement आले ते सगळे जुमला. आणि आमी युनाइटेडली गोंयचे पासत असलो कॅन्डिडेट दितले under the banner of India Alliance, who stands for commitment, who stands for conviction, who stands for courage, and who has caliber to raise the issues of Goa in the parliament. आणि आमकां खात्री आहा होच गोंयचो आवाज देशाचो आवाजूय जातलो. हे जावपाची गरज आहा, कित्याक जे इश्यू, the way issues with the central government and this double engine, the way it has failed to resolve issues of Madai, unemployment, corruption, ये इश्यू जे आहे हे बंद कोतले जाल्यार हे इंडिया अलायन्साचो सरकार येवपाक जायो. आनी म्हाका खात्री आहा की ही दादागिरी आनी हुकुमशाही आमी सगळे एक रावन आमी गोंयकारा पासत रावतले. आनी हे ऑपोजिशनाचे पार्टी आज BLA, what Arvind Kejriwal has done is it has united not only the state but the entire country, and together we will definitely win against this dictatorship of this BJP government. Very good. आमचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाबेचे पार्टी प्रेसिडेंट गोवा फॉरवर्ड पार्टी, गोवा काँग्रेसचे आमदार लिडर्स जे हांगा आयले. आमकां पयलीं तुमी पळयलां आसतलें कशे तरेन भितर येवपाक दिनाशिल्ले. वी ओनली वॉन्टेड टू एड्रेस मिडिया. दीस वॉज नॉट अ प्रोटेस्ट. आमी लोक घेवन येवना, आमी क्रावड घेवन येवना, पूण अशें आसतना एक आझाद मैदानार ज्या जाग्यार कोणाकय हांगा भितर सरपाचो रायट आसा थंय तांणी इलेक्टेड लिडर्स ऑफ गोवाक तांणी आज बंद केले भितर येवपा सारकें. हातल्यान बीजेपी कितली भिला ती कळटा. हो प्रोटेस्ट, दीस एड्रेस वॉज ओनली टू टेल द पीपल ऑफ गोवा एंड इंडिया की आमचे बाब अरविंद केजरीवाल जे आम आदमी पार्टीचे दिल्लीचे चीफ मिनिस्टर, नॅशनल कन्व्हेनर आसा, तांकां कशे तरेन भारतीय जनता पार्टीन आपले एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट हांव जे म्हणटा ईडी नो लॉंगर एनफोर्समेंट डिरेक्टरेट, इट इज बिकम एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी. तांणी कशे तरेन इलिगली तांकां अरेस्ट केला ते प्रोटेस्ट ताका एक ताजे बद्दल उलोवपाक आनी आमचे तांकां समर्थन दिवपाक आनी तांचें ताका समर्थन आसा म्हणून सांगपाक आज आमी जेन्ना ही मिडिया ब्रिफींग दिवपाक आयिल्ले तेन्ना इलेक्शन कमिशन ट्रायड टू स्टॉप अस, एक्झिक्युटीव मॅजिस्ट्रेट आनी पुलीस डिपार्टमेंट ट्रायड टू स्टॉप अस फ्रॉम एंटरींग आझाद मैदान. हातल्यान जी भंय निर्माण जाला भारतीय जनता पार्टी भितर तो दिसून येता. आमी आज सगळे एकठांय जाल्या आनी हे एकठांय हाडपान बाब अरविंद केजरीवालाचो मोठो मोलादीक वांटो आसा. हे कोणाक वेगळे सांगपाची गरज ना. देशभराचे वेगवेगळे पार्टीचे लोकांक तांणी एकठांय हाडले आनी आज आमी गोंयांय जी एकवट पळयता, आज जी गोंयान एकवट पळयता ताकाय आमी सगळे मेळून जबाबदार आसा आनी लोकांचे जे विशय आसा ते एकत्रीतपणे आमी सगळे मेळून मांडटले. हाजो भंय आज बीजेपीक दिसपाक लागला. तांची जमीन पांयाच्या कल्यान सरकता. 2024ची दोनूय सिटां ही इलेक्शनाची नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा MP सीट आसा ही इंडिया अलायन्साचे कॅन्डिडेट बरे तरेन बऱ्या मताधिक्यान जिखतले. आणि ज्या तरेन तांणी आज इम्पोर्टेड कॅन्डिडेट दिला, जशें आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशनान सांगले की कार्डराक डावलून एक इम्पोर्टेड कॅन्डिडेट दिला, हातल्यानच तांकां भंय जाला हे म्हाका तरी दिसपाक लागता. कारण दे जस्ट वॉन्ट टू रायड ऑन द पॉप्युलॅरिटी ऑफ डेम्पो फॅमिली. बट फॅक्ट रिमेन्स इज दॅट आज गोंयचा जो कनेक्टेड लिडर आसा तो कनेक्टेड लिडर आमी एज इंडिया अलायन्स लोकांसमोर दितले, लोकां कडेन दितले आनी आमी सगळे एकत्रीतपणे काम करतले तांकां जिखोवन हाडपा खातीर. आनी हो भंय
म्हणून आज आमचो आवाज बंद करपाची प्रयत्न ते करता. आवाज बंद जावचो ना, आमी भिवचे ना. आमकां वेगवेगळ्या तरेन प्रेशर येता, आमकां सटल मेसेजीस धाडटा की आमी तुमच्या घरा ईडी धाडटले, IT धाडटले, आमी तुमच्या घरा इन्व्हेस्टिगेशना लोक धाडटले, तुमकां हॅरेसमेंट करतले. पूण आमी भिना, आमकां कसलीच भिवपाची गरज ना. इलेक्ट्रॉल बॉन्डाचो जो विशय आसा तातूंतल्यान कळून येता की हे जे स्कॅम म्हणटा ताजे 69.5 crores 69 crores 50 lakh rupees worth of electoral bonds from the time this scam started, and who was named as kingpin शरद कुमार तो रेड्डी म्हणून जो आसा ताजे ऑरोबिंदो फार्मा म्हणून एक कंपनी आसा तातल्यान 69.5 crores of electoral bonds have been transferred to BJP. When he was arrested he paid 1.5 crores. When he was released on bail, फाट दुखता म्हणून ताका रिलीज केल्लो. म्हाका दिसना खंयच्याच एक्युजडाक हांगा फाट दुखता म्हणून बेल मेळटा, पूण ED gave consent to get him released on bail. That time 4.5 crores इलेक्ट्रॉल बॉन्डांतल्यान BJPच्या अकाउंटान गेले. ताजे मागीर तो जेन्ना चार्जशीट जालो ताजे चार्जशीटाच्या पयलीं ही हॅड मेड अ स्टेटमेंट दॅट आपूण आपल्याक फोर्स करता म्हणून आपूण अरविंद केजरीवालाक केन्ना मेळूं ना, आम आदमी पार्टी कडेन आपलो संबंध ना. इतले आसतनाय ताका आपल्याक फोर्स करता स्टेटमेंट करपा म्हणून ताणें जे स्टेटमेंट केल्ले ते कोर्टा मुखार स्टेटमेंट केल्ले. ताजे मागीर ताका चार्जशीट फायल केल्या उपरांत किंगपीन म्हणटा, एंड सडनली किंगपीन टर्न्स अप्रुवर. आनी कित्याक अप्रुवर जालो? कारण 45 कोटी इलेक्ट्रल बॉन्डा मार्फत BJPक ऑरोबिंदो फार्मा विच इज हिज फादर्स कंपनी ट्रान्सफर्ड ऑफिशियली. BJP खबर नाशिल्ले की सुप्रीम कोर्ट विल एक्ट टफ एंड दॅट इलेक्ट्रल बॉन्ड्स डेटा विल कम आउट, विल एक्सपोज BJP, एंड दॅट इज वॉट इज हॅपन. म्हणून आज इलेक्ट्रल बॉन्डाचो विशय कुशीक दवरपा खातीर आज ते ओपोजिशन लिडर्सांक अरेस्ट करता. काल तांणी रेड्डीक घेतलो, जनार्दन रेड्डी, हू वॉज एक्यूज फॉर 70,000 crores वर्थ ऑफ स्कॅम. सो BJPन तो गेलो, आतां तो धवो जातलो. सो जे BJPचे अगेन्स्ट आसा तांकां चोर म्हणटात ते, पूण जेन्ना हे चोर BJPंत वता तेन्ना ते लीप जाता. आनी दॅट इज हाव द वॉशिंग मशीन ऑफ BJP वर्क्स. ED इज बिकम अ मिडियम to get them to the washing machine of BJP to clean them. पण अल्टिमेटली एट द एंड ऑफ इट लोक हे सुप्रीम आसता. म्हाका दिसता लोकांक आज कळून चुकला. आज देशभरान जो वारो हवा निर्माण जाल्या इन फेवर ऑफ इंडिया अलायन्स बिकॉज ऑफ द इलिगल अरेस्ट ऑफ आम आदमी पार्टीचे आमचे लीडर बाबा अरविंद केजरीवाल shows that people are not blind. BJP can't fool all the people all the time, and that is why BJP is scared today, and that is why we are here to say yes and with morally, otherwise also we are just together. अमितान सांगला ते भशेन हांगा जाल्यार बाब अरविंद केजरीवालाचे अरेस्ट जाला. कोड ऑफ कंडक्ट आसतना हो एक अनप्रेसिडेंटेड अरेस्ट. केन्नाच कोड ऑफ कंडक्ट आसतना नॉन पॉलिटिकल केसीचेर खंयच्याच येदे व्हडले लिडराक, चड करून एक मुखेलमंत्र्याक अरेस्ट करूंक ना. ही केस नवी न्ही, ही केस पोन्नी केस. अरेस्ट करपाकूच जाय आशिल्लो जाल्यार अरविंद केजरीवालाक पयलीं करपाचो. तुमी कोड ऑफ कंडक्ट जावन ताका अरेस्ट करतात, हो एक प्रेसिडेंट जावपाक शकता. हें जर दिल्ली पचता जाल्यार फाल्यां हें गोंयांत जातलें. गोंयां ओपोजिशन लिडराक भितर उडयतले, वो कोण चड उलयता ताका भितर उडयतले. सो युरीन सांगला ते भशेन आज ताका जाल्यार फाल्यां म्हाकाय. सो हो एक कॉमन कॉज जाता. कॉमन कॉज की लोकशाय जिती दवरूंक जाय. आनी आमी खूब गॅरंटीज आयकल्या ह्या दिसांनी, ही गॅरंटी ती गॅरंटी सगळे बॅनर तुमी पळयले आसतले. कोणेच एक गॅरंटी दिवंक ना की लोकशाय जिती उरतली म्हणून. दिल्या खंय वाचल्या तुवें आयकल्या तुवें खंयची एक गॅरंटी की बाबा लोकशाही जिती उरतली म्हणून. ओपोजिशन म्हणटा तें आसतलें काय? ओपोजिशन मुक्त भारत हें जातलें काय म्हणून? ओपोजिशन हें आसूंकूच जाय. राम राज्य म्हणल्यार कितें? आज आमी प्रभू श्री रामाचे फुडें रावन तुमकां एड्रेस करतात इतल्याच खातीर कित्याक लेवल प्लेईंग फील्ड म्हणटा तें आसपाक जाय. एक मनीस पॅड घालून खेळटलो, दुसऱ्याक पॅड घालून दिवचे ना. हात बांदून एक हातान क्रिकेट खेळ म्हणटलो, तो मनीस जिखूंक शकना. सो इतलें बायस्ड जेन्ना सिस्टम जाता तें आज BJP करता, फाल्यां BJPकूय फेस करचें पडटलें. आनी ताजे खातीर लोकशाय म्हणटा ती वतली. आमचो देश पाकिस्ताना भशेन जातलो, बनाना रिपब्लीक. हो बनाना रिपब्लीक जावंक जायना. आनी गोंयांतल्यान, गोंय म्हणटा तें एक सुसंस्कृत प्रदेश जंय ह्या आझाद मैदानाचेर आमी झगडून आमी पुर्तुगेजा कडच्यान आमी मुक्त जाल्ले. हो सिंबॉल आशिल्लो. आज आझाद मैदानार भितर येवपाक ते म्हणटा परमिशन आहा काय म्हणटा तुजे कडेन. आनी तो कोण बसला तो हो चीफ इलेक्शन, हो स्टेट इलेक्शन कमिशनर, तोय बावडो भायलो. ताकाय कोणें सांगला तो गणसा बैल जाला. जे गणसा बैल हांगा चलचे ना.
हाजे पयलीं आमी स्टेट इलेक्शन कमिशनराच्या अगेन्स्ट सुप्रीम कोर्टान पाविल्ले आहा. सो दे कॅनॉट बी एजंट्स ऑफ द गव्हर्मेंट अँड गव्हर्मेंट शूड कीप इट इन मायंड that there is still the court alive in the country. Judiciary म्हणटी अजून जिती आहा. इलेक्टोरल बॉन्डान दाखोवन दिल्ले आहा की कितलेंय तूं लिपयलें जाल्यार केन्ना तरी तें भायर येताच. सो एक प्रेसिडेंट जावचो न्ही. चड करून कितें की मॅन रिस्क म्हणटा तो एक कन्सेप्ट आसता. की मॅन म्हणजे थोडे पॉलिटिकल पक्ष आसतात की एक मनीस तांचो सेंट्रल लिडर आहा. आम आदमी पार्टीन स्टार ऑफ देअर कॉन्स्टलेशन इज अरविंद केजरीवाल. तो मुख्यमंत्री आहा, तो तांचो पार्टी प्रेसिडेंट आहा. ताका काडून तूं भितर उडयता. भितर असो उडयता अशे केसीन की द प्रोसेस इटसेल्फ इज अ पनिशमेंट. तो भायर सरतलो प्रोसेस करून वो करूंक आनी पावना तो प्रोसेस बिकम्स अ पनिशमेंट. अँड दीस अरेस्ट हॅज ऑल्सो एकोड इन द जर्मन पार्लमेंट. इट इज एकोड अब्रॉड, नॉट ओनली इन द कंट्री. भायर इंटरनॅशनल कम्युनिटी, डेव्हलप्ड नेशन्स ऑफ द वर्ल्ड हू आर पार्ट ऑफ द UN सिक्युरिटी काउन्सिल तांणी म्हणिल्लें आहा की देशाचे कॅपिटल सिटीचो मुख्यमंत्री, कॅपिटल स्टेटीचो मुख्यमंत्री भितर उडयतात इलेक्शन 2 म्हयने आसतना. हें कितें काय म्हणून. सो लोकशाहीक आमच्या देशान जिती उरतली काय ना हो प्रश्न जाला. इलेक्शन जिखप हो प्रश्न न्ही. इश्यू आहा की इंडिया जर जिखली जाल्यार लोकशाही जिती उरतली. आनीक NDA जिखली जाल्यार लोकशाही जिती उरतली म्हणून कोणें गॅरंटी दिवंक ना अजून. आयकल्या तुवें खंय की मिडिया जिती उरतली. तुमी मिडियाय आहा. सगळे मिडिया बायस्ड म्हणना हांव, पूण खूब जाण बायस जाल्ले आहा. मिडिया ऑर्गन्स आर डोनेटिंग अंडर इलेक्टोरल बॉन्ड. आनी उरलां कितें. आनी गोंयान दिश्टी पडटा. गोंयान आमी थोडे चॅनल जे मानतात की आमची पूर्व दिशा म्हणून हे न्यूज म्हणटी हे सांगता ती पूर्व दिशा म्हणून तांणी पयशे दिल्ले आहा थंय वयर. सो उरलां कितें. कोणाक बिलीव करपाचो. सो म्हाका दिसता आमी जे हांगा आयल्या हे एक प्रतीक. इतले लोक आमी निवडून आयिल्ले लोक, आमकां नॉमिनेट केल्ले लोक न्ही आमी. आमचे फाटल्यान लोक आसा. आमी आज इतलेच आयल्या कित्याक आमकां खबर आहा की शिगमो चालू आहा. लोकांक हाडून कॅपिटल सिटी ऑलरेडी स्मार्ट सिटी म्हणून कॉलॅप्स जाल्ली आहा. हें इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी आमकां कॉलॅप्स करपाचें नाशिल्लें. आनी आमी कसलेच वायलंट एजिटेशन न्ही. हें दीस इज नॉट अ एजिटेशन. दीस इज एड्रेसिंग द प्रेस इन अ सिम्बॉल ऑफ डेमोक्रेसी. आझाद मैदान म्हणटा सिम्बॉल ऑफ डेमोक्रेसी. आनी प्रभू श्रीराम म्हणटा तें राम राज्य हाडपाक वेलफेअर स्टेटाचो जो बॅकबोन आसता तो डेमोक्रेसी, ती लोकशाही. ही लोकशाही जिती दवरपा खातीर आनी जिती उरची आनी ताजे खातीर आमी सगळे एकवटान आसा हें सांगपाक आमी हांगा आयिल्ले आहा. हातूंत कांयच सरकार आबूज जावपाची गरज नाशिल्ली. आनी सरकार जितलो आबूज जाता तातूंत कळटा की सरकाराचें गियर सारकें ना म्हणून. हो जमीन सकयल हालता म्हणून. जे भशेन तांणी चॉयस ऑफ कॅन्डिडेट केला, जे भशेन तांकां टायम लागला, ताजेर सगळें कळटा की गोंयची सुसंस्कृत जनता हांकां शिकयतलीच धडो. आनी ताजे खातीर आमी सगळ्यां कडेन मागतात, गोंयकारां कडेन मागतात की एकवट दवरात लोकशाही जिती दवरपाक. आनी लोकशाही जिती कोण दवरूंक शकतलो हें तुमकां थोड्या दिसांनी कळटलें. ते सगळे ऑपोजिशन पार्टीज हे आयज सगळे एकठांय जाल्या. रिजन जावन आसा एकूच की एक आमी इंडिया एलायन्साचेर हेजेर आमी आयज मुखार येयल्या. आतां तुमच्या दोळ्यान तुमी पयलां आसतलें स्टॉप करपाक कारण कितें. ज्या ह्या ग्राउंडाचेर जे आझाद मैदानार कोणाय येवपाक जाता. कांय जरी तर मिटींग घेतले वो कितें घेतले परमिशन इज रिक्वायर्ड. ओके फायन. बट आमी मिटींग घेवपाक येयलो ना, पूण आमी एक सॉलिडिटी दाखोवपाक आयज आमी हांगा एकठांय जाल्या. एकठांय जावपाक रिजन कितें. एकठांय जावपाक रिजन म्हणटा तें हें अरविंद केजरीवालाक आयज अरेस्ट जाला थंयचेर. हेजेर आयज सगळे पार्टी आमी एकठांय जाल्या. पूण आयज तुमी जाणा आयज तर ह्या ग्राउंडार येवपाचें बंद कितें जालां तें. वी हॅव शोन द युनिटी. आयज सगळे ऑपोजिशन पार्टी एलायन्स जे इंडिया एलायन्सीचेर आमी सगळे एक जाल्या. आनी एक जाल्या कितें जे युरिनान विजयन सांगलां ते भाशेन. आयज तेका जाला फाल्यां दुसऱ्याक. म्हणटकूच जेन्ना हें दुसऱ्याक जावचें पयलें वो सगळें कितें एक्शन जावचे पयलें आमी एकठांय जावपाची गरज. पूण एक भिरांत पडल्या. जो मनीस भिता तो मनीस कितें करता. जायत्यो मिस्टेकी करता. कोणचो सपोर्टाक आहा वो हें करपाक आहा बरो मुखार वयता तेका स्टॉप करपाक पयलें लागता. ते भाशेन अरविंद केजरीवालाक आयज तेणी हे भाशेन हेजेर अरेस्ट करून दवरला. कित्याक तेका डिमोरलायज करता. तेका जो मुखार वचप ना इलेक्शनाक. तुमी सांगा
आमचे नॅशनल काँग्रेस पार्टी महाराष्ट्रात कितले जाणांचेर मोदीन म्हणलेले 70,000 crores इज द करप्शन हेचेर. पण जे मनीस जे तेंचेर आसले ते मनीस आयज खूंय आहा? आयज ते मनीस गव्हर्मेंटानूच आहा. म्हणटकूच ते दाखयता अशें. हांवें काल एक एड पळयलेलो मोदी वॉशिंग पावडर. नो, हे भाशेन जे सगळे मेशिनान जेन्ना पावले सगळे क्लीन जाले म्हणटकूच हो दाबो सगळ्याचेर येतलो. आनीक हांव इतलेंच सांगता, हांव व्हडलेशे भाशेन दिना पूण इतलेंच सांगता, ज्या आयज आम आदमीच्या बरोबर आयज आमी सारखे मुखार तेजे बरोबर आमी आसा. जे आयज कितें एक्शन जाल्या आयज अरविंद केजरीवालाक जो चीफ मिनिस्टर डायलेस ताका आयज त्या लिडराक आयज भितर उडयला, तेजेर आमी सपोर्ट करपाक आयज सगळे आमी मुखार आहा. तशेंच जेन्ना दुसऱ्याक जाता ते आपुणूय पयलो सिटूक रावचो. कांय भिरांत ना. जे कोणाक भिरपाची गरज आहा तेणी भिवपाची. पण चीफ मिनिस्टर आमगे म्हणला की भिवपाची पहली गरज ना आनी आयज तेच भिवपाची गरज ना म्हणून आमी ह्या आझाद मैदानान येयले. पण आयज दुसऱ्यान जालें आमची युनिटी पळोवन आयज आमकां थिंगा बंद केलें. ताका लागून आमी आयज ह्या अरविंद केजरीवाल बाबा बरोबर हाय. जे जे कितें आयज मुखार वयतले ते सगळे एकठांय रावन आमी मुखार वयतले. सगळे ओपोजिशन इंडिया अलायन्साचेर आमी मुखार वयतले. जशी युनिटी आसता तशें सगळे बरोबर आसता. ती भिवपाची कसली गरज पडना. देव बरें करूं. दिल्लीचे माननीय मुखेलमंत्री बाबा अरविंद केजरीवाल हाची जी अटक जाल्ली आसा ईडी मार्फत, जी एक्सटेन्शन डिपार्टमेंट ऑफ BJP आसा ताज्या मार्फत, ताजो गोंय राज्य शिवसेने वतीन हांव निशेध करता. हाज्या पयलीं हांवें निशेध व्यक्त केल्लो आसा आनी आज जितले ओपोजिशन आसा ते सगळे जाण एकठांय येवन हांगा निशेध व्यक्त केला. ही तर एक थोडक्यान प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्ली, पूण पुलिसांनी ताका एक स्वरूप आंदोलनाचें दिल्लें आसा. आनी कशा तरेन दबाव ओपोजिशनाचेर हाडपाक चालू केल्लो आसा हें आमकां दारानूच आझाद मैदानाचें कळ आसतलें. म्हणून जशे त्या गेटींतल्यान आमी आझाद मैदानार भितर पावले, आमच्यान एक आमी इंडिपेंडंट जावन भितर पावले, तशें म्हाका दिसता देशाकूय ह्या BJPच्या तावडींतल्यान लोक सगळे आझाद करपाचे आसा. आनी ही ताची नांदी अशी म्हाका दिसता. कारण आमी जर पळयत जाल्यार ईडी मार्फत जर ईडी बायस आशिल्ली जाल्यार इलेक्ट्रोल बॉन्ड जे आसा अनबायस आशिल्ली जाल्यार इलेक्ट्रोल जो बॉन्ड आसा तातूंत जो घोटाळो जाला ताजेर ती BJPच्या खंयच्याच व्यक्तीक समन्स धाडिना. एरेस्ट करपाचे तर खूब पयस, पूण समन्स सुद्दां सद्या धाडिल्ली ना. अशी परिस्थिती ईडीची आसा. म्हणजे हाजे वयल्यान कळटा की ईडी जी आसा ते BJPचे एक डिपार्टमेंट जाल्लें आसा. आनी हांव चड वेळ हांगा घेना. हांव फक्त इतलेंच सांगूंक सोदता, बाब विजयान जशें म्हणलां की गॅरंटी सगळ्याक बोर्ड आमकां दिसता मोदीची गॅरंटी. प्रत्येक मनशान याद दवरची कसली गॅरंटी ती. ही गॅरंटी आसा हिंदुत्व सुभोवपाची. कारण जर परत भाजप आयले जाल्यार एकूच देव आसतलो लोकांचो, तो म्हणजे मोदी. हे करपा खातीर तो सगळ्याक गोड लायता. कारण आतां राम मंदिर जाल्लें आसा. राम आमचो प्रभू श्रीराम जाका प्रत्येक लोक हांगा मानता, प्रत्येक भारतीय मानता, ताका सुद्दां ह्या मोदीन आपल्या बोटाक धरून दाखयल्लो आसा. आनी येदो व्हडलो अपमान श्री प्रभू रामचंद्राचो कोणेच करूंक ना. म्हणून प्रत्येकान लक्षात धरपाचें की तांचो हिडन एजेंडा वेगळो आसा आनी तांची जी गॅरंटी आसा ते कारण कितें पोस्टर नाक पोस्टर म्हणटा एक मिनिट दादागिरी मरे तुमची पार्टीचो सिंबल हाजेर सिंबल आहा सारखे शिकन आसतना येता रे कायदो बी कितें आहा हाजेर सिंबल ना मरे मरे पार्टीचो सिंबल आहा तुम्ही कायदो बी वाचना शिकन आसतना येता हाजेर सिंबल आहा पार्टीचो दाखय कितें आसा पुरो हात घालता एजंट जाल्ले भशेन लागू नाका बीजेपीचे आज ते काढा मरे आयज व्हेरी क्लियर जाता आमी आयज हांगासर आयिल्ले आसा अरविंद केजरीवालाच्या अरेस्ट आमी कंडेम करता सिव्हिल सोसायटी म्हणून सुद्दां भायर सरलेले आसा नॉट ओन्ली पॉलिटिशियन एंड नॉट ओन्ली ओपोजिशन सिव्हिल सोसायटी सुद्दां आयज भायर सरलेले आसा वो कंडेम करपाक लागून पयली गजाल विचारूंक सोदता ह्या बीजेपी सरकाराक की तुमीच ते 35,000 कोटीचो मायनिंग स्कॅम आसपी मनीस दिगंबर कामत म्हणटाले आयज तो अरेस्ट जाला तो तुमच्या पार्टीन ना मरे आयज म्हणल्यार तो जेन्ना पार्टीन भितर सरता तेन्ना काय प्रॉब्लेम ना म्हणल्यार जे जे कोण करप्शन करून तर बीजेपीन भितर सरता जाल्यार ते क्लीन हे क्लियर करून दाखयले आसा दुसरी गजाल आयज ह्याच आझाद मैदानाचेर वो आझाद मैदान कोणाक लागून गोंयकारांक आझाद करून दिल्ले हे आझाद मैदान आणि ह्या आझाद मैदानाचेर बायलां 70 इयर्स बायलां काही दीस पयलीं
जेन्ना आमचे भगत सिंगाच्या दिसा भगत सिंग शहीद दिसा हांगासर आयिल्ली ती 70 इयर्स ओल्ड तांकां डिटेन करून हेच मनीस आशिल्ले हांगासर जे आसा पळय तेच मनीस आशिल्ले अरेस्ट करून तांकां दोनापावल व्हरपाक म्हणल्यार आयज व्हेरी क्लियर जाता हे कोणाचेच वांगडा ना नारी शक्ती म्हणटा नारी शक्ती गोंय पैशाकार शक्ती ती नारी शक्ती म्हणून मुगे प्रमोट करिनाका तिका पैशाकार शक्ती म्हणून तुम्ही प्रमोट करता थंयसर नारी शक्ती म्हणटाले जाल्यार ती 70 इयर्स जी बायल मनीस आशिल्ली लुमिना तिका हांगासरल्यान अरेस्ट करपाक तिच्या वांगडा जी बायलां आशिल्ली पळय त्या दिसा शहीद भगत सिंग शहीद दिसा त्या दिसा तिका अरेस्ट करून हांगासर डिटेन करपाचें नाशिल्लें तुमी खरेंच तर नारी शक्ती आयल्या जाल्यार ती कित्याक लागून येताली ती विचारपाक लागून आयिल्ली हांगासर की त्या दिसा ती ट्रिब्यूट दिवपाक लागून आयिल्ली आणि ह्या गोष्टीक लागून तुम्ही तांकां डिटेन करता म्हळ्यार हेतून क्लियर कळटा की आज सरकार कंप्लिटली भिल्लो आहा आणि तांचे कडेन फक्त एकूच ऑप्शन आहा आणि ते सगळ्यांक खबर आसा आणि ते सगळ्यांक खबर आहा ते म्हणटा ते ईव्हीएम तांकां खबर आसा ताका लागून आयज कोणाकूय अरेस्ट करता कोणाकूय रस्ते हाडटा कोणाकूय कितेंय करपाक रेडी आसा ते आमी एज अ सिव्हिल सोसायटी ऑफ गोवा वी विल नॉट अलाव दिस थिंग टू हॅपन आणि एकूय हेच्या नंतर हांव क्लियर कट सांगूंक सोदता इलेक्शन कमिशनाक कोण हांगासर आयिल्ले आहा ते रिमेंबर वन थिंग आयज बॅनराचेर काय पोस्टर नासले काय नासले तुम्ही पयलीं कायदे शिका आणि फुडें हांगासर अरेस्ट करपाक लागून या ना जाल्यार पूर्ण जनता इलेक्शन सायटीक दवरून रस्त्यार बसतली ही आमी गॅरंटी दिता पूर्ण जनता रस्त्यार बसतली व्हेरी क्लियर सांगूंक सोदता थँक्यू आज जे दिल्लीचे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल हांचो जेन्ना अरेस्ट जालो तेन्ना आज आमी इंडिया ब्लॉक सगळे विरोधी पक्ष पार्टी सगळे विरोधी पक्षाचे आमदार आज हांगा आमी जमल्यात टू कंडेम द एक्ट ऑफ दीस बीजेपी आज एक गोष्ट सिद्ध जाता की गव्हर्मेंट मशिनरी इज अबाउट द इलेक्शन कमिशनाचो कोड इन्फोर्स आसतना एका सिटींग मुख्यमंत्र्याक अरेस्ट करपाचो आशिल्लो जाल्यार तुमी ताज्या पयलीं करपा आशिल्लो फाटल्या दिसांनी जशें हांवें सांगिल्लें की आज रावणाची शक्ती पळय आसा ती आज भगवान रामाच्या अगेन्स्ट वावरपा लागल्या कौरवाची जी शक्ती आसा ती आज पांडवांच्या विरुद्ध काम करपा लागल्या आणि गोडसेची जी शक्ती आसा ती आज गांधी सारख्या महान मनशाच्या शक्तीच्या विरोधान काम करपा लागल्या ही गोयची जनता हांव ह्या ब्रज जुमला पार्टीक एकूच सांगपाक सोदता की जनशक्ती ह्या येता त्या लोकसभे एकठांय येतली आणि ह्या बीजेपीक भायर उडयतली आज आमी सगळे जाण हांगा समर्थन आमचे अरविंद केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्र्याचे अरेस्ट हाका समर्थन दिवपाक आमी आज सगळे हांगा हाजीर जाल्यात सो आज पयली सद्यार अरेस्टभर जो लोक आज जी युनिटी दाखोवपा येयल्ल्या आज जे इंडिया एलायन्स जे आज आमी एकठांय जाल्या एक अरविंद केजरीवालाकून हो जो थॉट प्रोसेस जो आहा जो तो थॉट प्रोसेस तुमच्या भितर घायल्लो आहा सो थॉट प्रोसेसा वयल्यान आज चोयला की आज कितलेशे अरविंद आज दिसती पडटले तुमकां हे इंडिया एलायन्सांतल्यान तुमकां कितलेशे अरविंद दिसती पडटले कित्याक इट इज अ थॉट प्रोसेस इट इज नॉट द फेस इट इज नॉट द पार्टी इट इज द सोच इट इज द थॉट आणि आज हो थॉटाक तुमी भितर घालपाक सोदतात आणि तें देखून इलेक्शन कोड लागू जाल्लो आसतना सो म्हाका दिसता आज हे डेमोक्रेटीक फॅब्रीक जे तुमी डिस्ट्रॉय करपाक सोदताय हे डिस्ट्रॉय करपाक कोण दिवचो ना आणि हो गोंयचो जनता आणि आख्खे इंडियेची जनता आज एकठांय जावन आज हे बीजेपी सरकाराक आणि हे बीजेपीक दाखोवपाक मुखार सरली आज जनतेक याद दिवपाक जाय तुमकां जोरी तरी आज डेमोक्रेसी सांबाळपाक जाय जाल्यार इंडिया एलायन्साक आज गोट करपाची गरज आहा इंडिया एलायन्सा बरोबर रावन म्हाका दिसता सगळे स्ट्रेंथनिंग जावपाची गरज आहा आज जे प्रमाणे आमी 2 दीस आमगेल्यो सर्वे चलताल्यो आणि आमगे सर्वे नॉता चलताल्यो आणि नॉताक आज गोंय पडून दिता की नॉताक आज इतलो वारो हे जाल्लो की सगळे इंडिया एलायन्सा फेवरान येयल्या जेन्ना एक कॅन्डिडेट देखून डिक्लेअर जाल्लो ना तेन्ना इतल्यो आमकां सर्वे आज हाय दाखयता कित्याक आज लोक सारको विटेलो आणि लोक विटेलो आणि आज आमकां जेन्ना आमी आज 5 आमदार ऑपोजिशनाचे आज हिंगा तेन्ना हे ब्लू धोबे हाडून हांगा भिवपाक येयल्या असले ब्लू धोबे आमी हेज्या पयलीं जायत चोयल्ल्या हे तुमी ब्लू धोबे हाड म्हूण आमकां कोण भिवपाना ही भिवपाची तुमकां गरज आहा हे ब्लू धोब्यांनी तुम्ही वयतले भितर जेन्ना हे राजकारण पलटी घेतले तुमचे कायदे तुम्ही जे केलात हे तुमकां खावपा येतले जे भाशेन युरीन म्हणला आमी बरयलो आज म्हाका तुमकां फाल्यां तुमकां म्हणजे आज तुम्ही जे कायदे चेंज करून आमचेर आज बोगलांडा घालून आमकां भितर उडयताय तेच कायदे हाल तुमकां खावपा येतले आनी हे खावपा येतले तेन्ना ह्यो ब्लू धोबे तुमकां भितर व्हरपाक रेडी आसतले अशेंच करून सो म्हाका सदां वी हॅव टू स्टे युनायटेड इंडिया इज द नेक्स्ट
what is going to be for all Indians and Goa and Goans at large. This unity will continue. We are going to keep this unity, and this unity is only going to benefit everybody, including you, all you media personals who are also suffering in a big way today. म्हाका दिसता आझाद मैदान आमचे लिडरांनी सांगलेल्या प्रमाणे गोयचे लिबरेशनाचे सिंबल, हे आझादीचे फ्रिडमाचे सिंबल, आणि हो एक पब्लीक प्लेस जावन आसा जे जाग्यार लोक पिसफूल प्रोटेस्ट करूंक शकता आणि प्रेसाकडे आपले विचार जे आसा ते मांडूंक शकता. पण आज म्हाका दिसता इतलो दुर्दैवाची गजाल घडली की लिडर ऑफ ऑपोजिशन आणि विरोधी पक्षाचे आमदार इतले जाण हांगा आसतना सुद्धा मामलेदार कसलीच ऑर्डर दाखयनासतना आणि पुलीस भितर आझाद मैदानाचेर येवपाक सुद्धा आडोवपाक लागले. हो म्हाका दिसता फक्त दाखोवन दिता की हे बीजेपी आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जे परत पिशान काडटा लोकांक भिवपाची गरज ना म्हणून. म्हाका दिसता मुख्यमंत्री आणि भाजपाकूच भंय पडला. त्या खातीर तांच्यांनी आता हो मार्ग धरला की आनी ऑपोजिशनाक उलोवपाकूच दिवपाचें ना, प्रेसाकडे फक्त आपूण दिसपाचें. जशें गोंयान भाजपा भिल्या तशेंच म्हाका दिसता केंद्रांत एक जाणटो ताका म्हणूंक शकना, कित्याक तो जाणत आसलेले भशेन वागना, पण ताचें वय जाल्लो आनी भयंकर भिल्लो एक हुकुमशाह बसला. आणि ते हुकुमशहाची जी लफडी इलेक्ट्रॉल बॉन्डाची सुप्रीम कोर्टान भायर काढल्या, कशी ईडीन रेड मारल्या आणि रेड मारतकूच रोकडीच कशी ते कंपनीनी बीजेपीक हजारांनी कोटी रुपया दिल्या, हे सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरींच्यान जेन्ना भायर आयले तेन्ना म्हाका दिसता तो भयाबीत जावन ताणें अरविंद केजरीवाल जो एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री आसा, आम आदमी पार्टीचो लिडर आसा, ताका अरेस्ट केलो हे डायवर्ट करपा खातीर.